Speaker sir, I rise to support the demand listed for today, demand number 13, 19, 31, and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 13, transport. Speaker sir, आयज सगळ्यांनी हांगा टॅक्सीच्या विशयाचे बाबतीन उलयलेले आसा. हांवूय जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो विशय आसा तो टॅक्सीचो विशय आसा आनी जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा म्हणटा तो आमचे दाबोळे एअरपोर्ट जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा ह्या टॅक्सीच्या विशयाचेर मातसो हांव उलोवपाक सोदतां. स्पिकर सर, आयज खुबसो प्रॉब्लम आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले फेस करता. ही येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ही आतांची न्हू स्पिकर सर, पयलींसून जेन्नाच्यान एअरपोर्ट थंय आसा तेन्नाच्यान हे आमचे टॅक्सीकार भाव येल्लो ब्लॅक वाल्यांनी सदांच सपोर्ट करून थंयसर आमकां सदांच थंयसर लोकांक ट्युरिस्टांक लागून गायड करून घेतलेले आसा. आनी हे सगळे जाग्यार घालपाकूय आमचो जो मिनिस्टर आसा सर मोविन गुदिनो सर हेंच्यांनी सगळे जाग्यार घातले तेन्ना सुद्दां आनी हांकां सगळ्यांक अंडर वन रूफ हाडपिवूय आमचो तेन्नाचो मिनिस्टर सर मोविन गुदिनोन सगळे जाग्यार घातलेले आसा. बट आयज खंय तरी अशे टॅक्सीवाल्यांक मातशें तांकां दिसपाक लागलेलें आसा की तेची एप बेस्ड टॅक्सी येयलेली आसा गोवा मायल्स आनी जेजो तो कावंटर येयल्या कारणान तांकां खंय तरी खुबशे त्रास जावपाक लागलेले आसा. हांगा आमी खंयसरूच गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट ना आनी तेवूय टॅक्सीवालेवूय जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तेवूय सांगता की आमी खंयसरूच तेंच्या अगेन्स्ट ना. तांकां तेंचो बिझनस करूं जे गोवोरमेंटान तांकां एप सिस्टम दिल्लेलें आसा तेजेर तांकां बिझनस करूं न्ही म्हणून हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदतां की जी गोवा मायल्स आसा ती एक प्रायवेट कंपनी काय हो गोवोरमेंटाचो कंपनी. कित्याक आमकां जे पर्यंत इन्फॉर्मेशन आसा ती एक प्रायवेट कंपनी. गोवोरमेंटान ट्युरिजमान तेजे कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी जेजो तो बिझनस करता तेजो 5% तो आमचो ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाक दिता. आनी तेच प्रमाणे जे थंयसर जे हे गोवा मायल्सान जो कावंटर घातलेलो आसा आनी जी एप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार कितें आसा आमी जेन्ना पळयता जी एपाचेर तेंचें बुकींग घेवपाचें आयज थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पिकर सर, कितें मुद्दाम हांव आमच्या मंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक दिता कित्याक थंयसर तेंच्यांनी जो पयलीं तेंचेर 2 स्टाफ आसलेलो जो गोवा मायल्सान तेजे उपरांत तेंच्यांनी 4 केलो. आयज तेंच्यांनी 9 स्टाफ थंय घातलेलो आसा. आयज 9 मनीस ते थंयसर काम करताय गोवा मायल्साचे. कित्याक लागून जे पॅसेंजर तेंचे कडेन येता हे एपाचेर तेंच्यांनी बुकींग करपाचें आसता बट ते पॅसेंजराक फेलिसिट करता, पॅसेंजराक ते ओडून व्हरता आनी आपल्या कावंटराचेर व्हरोन तांकां थंयसर बिझनस करपाक लायता. हे मुद्दम हांव मंत्र्याक दाखोवपाक सोदता हे पळय हो कावंटर तेंचो गोवा मायल्साचो आनी हे तेंचे लोक जे 9 स्टाफ घेतलेले आसा आनी हे स्टाफ तेंचे सगळे पॅसेंजराक घेता आनी थंय कावंटराचेर व्हरता आनी तांकां फेलिसिट करता आनी तेंची टॅक्सी बुकींग घेवपाक लायता. आयज थंयसर स्पिकर सर मुद्दम हांव हे दाखोवपाक कित्याक सोदता कित्याक तेंचे एपा प्रमाणे तेंच्यांनी थंयसर एपाचेर हे करपाचें तेंच्यांनी ते बूक करपाचें. त्याच प्रमाणे कितें जाल्लें आसा स्पिकर सर गोवा मायल्सान हॅव डिस्प्लेड द्या पॉयंट टू पॉयंट फेअर रेट ए चीप टॅक्सी सर्वीस वीच तेज्या लागून प्रॉब्लम थंय गेलेलो जो रेट तेंच्यांनी थंय डिस्प्ले केलेलो. आतां जेन्ना आमी एप एक टॅक्सी म्हणटा एप बेस्ड टॅक्सी जाल्यार एप बेस्ड टॅक्सी ही आमी मोबायलाचेर बूक करता आनी तेजेर आमकां सगळो तेजो प्रायस येता, ड्रायव्हराचो नंबर येता, रेट येता, सगळें येता. जाल्यार थंयसर जो रेट डिस्प्ले केलेलो आसा हेज्या लागून हे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तांकां खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा. आयज स्पिकर सर हांव मुद्दाम परत एकदां दाखोवपाक सोदता हो तेंचो कावंटर आसा गोवा मायल्सा तेजेर मेन्शन केलेलें आसा गव्हर्मेंट टॅक्सी एप हो गोवा मायल्सान मेन्शन केलेलो आसा आनी हांगा आसा तो आमचो प्रिपेड एअरपोर्ट टॅक्सी कावंटर येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे. सो हे दोग जाण जेन्ना तो गोवा मायल्स डायरेक्टली गव्हर्मेंट एप टॅक्सी एप आनी चीप टॅक्सी म्हणून घालता आनी हो रेट मेन्शन करता. आयज जेन्ना एक एपाचेर तूं टॅक्सी बूक करता आमी आतां दुसऱ्या स्टेटीन वयता आमीय टॅक्सी घेता, ओला घेता, उबर घेता, थंयसर केन्ना डिस्प्ले केलेलो आसना चार्ट लिस्ट. थंयसर आमी जेन्ना बुकींग करता थंयसर आमकां रेट येता बाबा इतलो तुका चार्ज पडटलो म्हणून. तेंचो फक्त आमचो येल्लो ब्लॅकांचो इतलो डिमांड आसा की हो जो चार्ट मारला तेजे लागून कितें जालां सगळे जितले पॅसेंजर थंय येता ते सगळे जाण ते गोवा मायल्सा कडेन वयता आनी आमचो गव्हर्मेंटाचो जो गव्हर्मेंटान एप्रूव केलो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एप्रूव केलेलो जो प्रिपेड कावंटर येल्लो ब्लॅकाक दिला आनी तांकां रेट दिला हो रेट तेंच्यांनी दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान दिलेलो आनी ते रेटाचेर तेंच्यांनी हे सायन केल्लेली आसा आमचे मेन्शन केलेले आसा. हो रेट जो डिस्प्ले केला तो राजन सातर्डेकर जो मेंबर सेक्रेटरी आसा स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी तेणें हो नोटिफायड केलेलो आसा रेट जो येल्लो ब्लॅकाचो आसा. आतां हो एक रेट येल्लो ब्लॅकाचो आसा आनी दुसरो रेट आसा तो आमचो गोवा मायल्साचो कसो मेन्शन केला हेंच्यांनी चिपस्ट टॅक्सी सर्वीस
सो एक 100-150-200 रुपयाचो डिफरन्स येता. सो जेन्ना ॲप सिस्टम आसताले ॲप सिस्टमाचेर म्हाका दिसना कितें हो रेट डिस्प्ले करपाची गरज आसा. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट सर सगळे येलो ब्लॅक टॅक्सीच्या वाटेनसून इतलोच रिक्वेस्ट करुया की तेंचो जो डिस्प्ले केला रेट डिस्प्ले केला तो फक्त ते काडचो म्हणून ते डिमांड करता. हांव तेंच्या वाटेन तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हावजान मागता कितें तेंचो जेन्ना ही ॲप टॅक्सी आसा जाल्यार हेंकां म्हाका दिसना हो रेट मारपाची गरज आसा. तेंकां तेंचो बिझनस येतलो. हेज्या बाबतीन कितें जाल्लो आसा तसो रेट मारलो म्हणल्यार आमचे जे येलो ब्लॅक टॅक्सीचो बिझनस काबार जाल्लो आसा. आयज ते 350 टॅक्सीवाले आसा भितरले 200 टॅक्सी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, सराच्या मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, वास्कोच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, आख्ख्या तालुकाचे आसा आनी आमचो मिनिस्टर आमच्या तालुकाचो आसा जो आमचो पालक मंत्रीय आसा. सो आमकां सर आमकां सपोर्ट करतलो, आमकां गायड करतलो, हेंकां खंय तरी न्याय दितलो. हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. बट फक्त हो नजरेन हाडपाक हांव सोदतालो कित्याक आसूं गोवा मायल्स ही जायत आमकां. आमी गोवा मायल्साचे कोणूच विरोध ना. इवन आमी ना, इवन हे टॅक्सीवाले सुद्दां ना, आमचे येल्लो ब्लॅकवाले सुद्दां ओपोज करना. बट ते म्हणटा कितें जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान आमचो रेट नोटिफाय केला, आमकां रेट समज 1000 रुपया दिला आनी गोवा मायल्साक 900 रुपया दिला जाल्यार कस्टमर आमचे कडेन कित्याक येतलो. हो ताका 900 दिला बरोबर आसा बट तो मोबायलाचेर एपाचेर आसूं न्ही न्हू. हांगा रेट कित्याक मारता. दोगांचो कावंटर लागींच आसा. दोगांचे रेट ट्युरिस्ट भायर येताना दोगांचे रेट पळयता. सो हे जावचें न्हू म्हणून तेंचो डिमांड आसा स्पिकर सर. आनी त्याच प्रमाणे जी नोटिफिकेशन काडलेली जी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडलेली आसा ऑन 6/3/2019 ही जेन्ना ऑर्डर काडलेली आसलेली स्पिकर सर तेजेर मेन्शन केला गव्हर्मेंटान टॅक्सी ॲप सिस्टम मिन्स अ मोबायल एंड वेब बेस्ड एप्लिकेशन फॉर हेलिंग ऑफ टॅक्सीज हे मेन्शन केलेलें आसा. जेन्ना हे मेन्शन केलें आसा तेजेर म्हणलें ॲप अंडर दीस स्कीम डिस्प्ले ऑल रेलिवंट डिटेल्स ऑफ टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सी एंड फेअर टू द पॅसेंजर. हे ऑटोमॅटीक तेजेर येता न्हू स्पिकर सर. सो तेज्या लागून हांवें आमच्या मंत्र्या कडेन फॉर ट्रान्सपोर्ट मागता स्पिकर सर कितें एक खरोच इश्यू आसा. लोकांक दिसता लास्ट टायम कितें जाल्यार जेन्ना मुखेलमंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीला आमीय तांकां रिक्वेस्ट केलो तेंचो तो रेट चार्ट आसलो तो आमी काडलो बट तो परत तेंच्यांनी घातल्या कारणान ते सगळे जाण परत मातशे खंय तरी रागार जाल्लेले आसा. कित्याक ते डेली उठून म्हाका म्हाजे कित्याक मॅक्सिमम टॅक्सीवाले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा. सो हांव ह्या हावजाक रिक्वेस्ट करता स्पेशली आमच्या मंत्र्याक प्लीज सर म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कितें हो मातसो रेट जो डिस्प्ले केलेलो आसा तो आमी काडचो. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्या स्टेटीन आमी एअरपोर्टाचेर वयता दुसऱ्या स्टेटीन जेन्ना हांव आतां दिल्ली वचो बेंगलोर वचो बॉम्बे वचो खंयसरूय चला स्पिकर सर खंयसरूच तुका सगळे कडेन अशे प्रिपेड टॅक्सी हे आसतले ओला आसतले मेरू आसतले सगळे कावंटर आसा प्रिपेड टॅक्सीचे बट खंयसरूच रेट डिस्प्ले केलेलो ना. खंयच्याच एअरपोर्टाचेर रेट डिस्प्ले केलेलो ना. आमी पळयता ओला मेरू आमी सगळे घेता जाय ते आमकां घेता बट खंयसरूच रेट डिस्प्ले केलो ना. फक्त गोवा एअरपोर्टाचेर एक गोवा मायल्साचो रेट डिस्प्ले जाल्लो आसा. तेज्या लागून आमकां दिसता कितें ही गरज आसा कितें हो रेट काडचो म्हणून जो रेट चार्ट मारलेलो आसा तितलोच तो काडचो म्हणून. त्याच प्रमाणे जी टॅक्सी गोवा मायल्साची आसा पळय तांकां तेंच्यांनी कावंटर दिल्लो आसा. स्पिकर सर एक्चुअली the taxi under Goa miles have tourist taxi permit, which means as per the permit condition, they should be kept at their office or at their house. Also, तेजो कायदो आसा स्पिकर सर. सो आयज खंय तरी तांकां कावंटर दिल्लो आसा. सो हांव इतलेंच म्हाका कावंटर दिला बरोबर आसा नो प्रॉब्लम तांकां कावंटर दिवं बट हो कावंटर पयलीं कसो आसलेलो स्पिकर सर हो गेट नंबर 4 आसलेलो. आतां हाडून तो सारको जे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा थंयसरूच लायलेलो आसा. सो फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता बरं तो शिफ्ट करपाक जायना सुद्दां जाल्यार नो प्रॉब्लम बट तो गेट नंबर 4 जो पयलीं आसलो थंय येलो जाल्यार चडान चड बरो पडटलो. हेजे भितर वाद आसपाना कोणाचे भितर कांय प्रॉब्लम आसपाना. सो हे जातालें हेवूय आमकां करपाक मेळटा स्पिकर सर. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर जी आमची टॅक्सी पात्रांव स्कीम आसा एक बऱ्या भशेन स्कीम जी इंटेन्शन जे आमच्या मिनिस्टराचे आसलेले लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचे. आयज कितलेशे लोकांनी जेंच्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आसा आयज म्हयन्यांक कांय ना म्हणल्यार सगळे लोन क्लियर करून आयज ते 60,000 80,000 रुपया जोडटा. खरीच बरी गजाल जी आमच्या मंत्र्यान आनी सीएमान हाडलेली आसा. बट त्याच प्रमाणे आतां परत येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक भंय जाल्लो आसा जे आतां परत टॅक्सी पात्रांवाच्या नांवान आतां व्हडल्यो गाडी हाडपाक सोदता आर्टिका. सो हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कित्याक जी टॅक्सी पात्रांवची जी स्कीम चलताली पयलीं चलताली तीच दवरची. जर व्हडली गाडी हाडली आर्टिकाची असली गाडी हाडल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी परत हो आमच्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक प्रॉब्लम जातलो. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्याक हेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पिकर सर त्याच प्रमाणे थंयसर आनी एक कावंटर आसा स्पिकर मातसो
आमचो टाच कावंटर हो टाच कावंटर आसा थंयसरूय कितलोसो प्रॉब्लम आसा स्पिकर सर आमकां जे लोकल टॅक्सीवाले आसा पळय तांकां तेणेन पयलीं घेतलेले तेंच्या वांगडा तेंच्यांनी एग्रीमेंट सायन केलेले तेंचे कडसून 1-1 लाख रुपया घेतलेलो बट आयज खंय तरी तो टाच कावंटर आसा ताणें आपली स्वताची गाडी हाडलेली आसा आमच्या लोकल्सांच्या वांगडा तो एग्रीमेंट सगळ्यांचो मारलेलो तो कॅन्सल केला आनी अजून पर्यंत तो एग्रीमेंट करूं ना आनी आपली स्वताची गाडयो कमीच ती 40-50 गाडयो मिनिस्टर सराक सांगपाक सोदता अरावंड 35 to 40 गाडयो ताणें स्वताची हाडलेली आसा असो जर तो स्वताची गाडी हाडटलो जाल्यार आमकां थंयसर लोकला वांगडा जो एग्रीमेंट ताणें पयलीं मारलेलो तांकां सगळ्यांक तो रस्त्यार उडयतलो आनी जेंच्या कडसून ताणें 1-1 लाख रुपया घेतलेले आसा सो ह्या ताज कावंटराचे जे गाडयो तो चलयता ते आमचे थंय तरी लोकलांचीच आसूं तेंच्या वांगडा एग्रीमेंट मारून टर्म्स एंड कंडिशन जे चलताले ते टर्म्स एंड कंडिशना प्रमाणे ताणें चलोवंक शकता स्पिकर सर जी आमची येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा ह्यो प्रिपेड टॅक्सी आसा आयज प्रिपेड टॅक्सीज आसतना ते पेमेंट खंय करता कावंटराचेर करता मिटराचेर तर करना तरी पासून तांकां कंपल्सरी मिटर इन्स्टॉल करपाक लायला बरें आसा मिटर इन्स्टॉल केलो तेंच्यांनी बट आतां जे रिन्युवल फी आसा जे तांकां 4,000-5,000 भरचे पडटा ते तरी हांकां जेन्ना मिटरूच लागना जेन्ना हे प्रिपेड टॅक्सी आसा जाल्यार हांकां तो एमावंट भरपाक कित्याक गरज आसा सो खंय तरी हो एमावंट आसा तो तेंच्या लागून कमी करचो आनी तो 500 ते 1,000 रुपयाचेर हाडचो अशें म्हाजी मागणी आसा स्पिकर सर आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता येल्लो ब्लॅक जे टॅक्सी ऑपरेटर आसा जे एअरपोर्टाचेर चलता हे 350 they contribute a lot of money to the government, especially in terms of GST, royalty, rent for counter and toll, which is the revenue to the government. As amount जो आसा जो सिन्स 2022 चो तुमकां फिगर दिता स्पिकर सर जो रॉयल्टी ते भरता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले 2,26,954 2.5 कोटी फक्त रॉयल्टी भरता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले त्याच प्रमाणे GST जे भरता हे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले एअरपोर्टाचेर ते 37,73,426 त्याच प्रमाणे काउंटर रेंट जे भरता ते 15 लाख भरता आणि जे टोल भरता ते 50 रुपया पर ट्रीप दॅट मीन इट कम्स टू 1,25 लाख इयरली एन्युअली सो इतलो जेन्ना हे कंट्रिब्यूट करता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले टुवर्ड्स गव्हर्मेंट म्हाका दिसना हांकां आनी खंयचो तरी त्रास करपाची गरज आसा सो एकूच रिक्वेस्ट आमचो आसा त्यांचो सगळ्यांचो डिमांड आसा तो काउंटर एक गेट नंबर 4 कडेन व्हरचो आनी तो चार्ट लिस्ट मारलेलो आसता पळय रेट लिस्ट तो काडचो म्हणून त्याच प्रमाणे आयज आमी आयकता कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा CM सरान आमच्या मंत्री बाबानूय कित्याक मोपा आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसलो तो केन्नाच बंद जावपा ना बट आयज कितें जावपाक लागला स्पिकर सर थंयसर फ्लायट्स कमी जावपाक लागलेले आसा फ्लायट कमी जाल्या कारणान बिझनस डावन पडपाक लागलेलो आसा आयज आमी कितले म्हटलें दाबोलीम एअरपोर्ट उरो बट थंयसर जर बिझनसूच ना जाल्यार टॅक्सी भाव कितें करतले सो हेज्या लागून फक्त म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमची फ्लायट्स थंयसर आनी कमी जावची न्हू त्याच प्रमाणे स्पिकर सर एकूच सांगतना आमच्या सड्या वयली जी कदंबा बस आसलेली सडा पेंजी मालवण ही बस जी 8:30 वयताली फ्रॉम सडा हॅज बीन स्टॉप सो हांव मागता आमच्या चेअरमॅना कडेन मातशें लक्ष दवरचें मंत्र्या कडेन ही बस तशीच सडा पेंजी वेंगुर्ल्या बस जी 6 जावन 10 मिनटान वयताली तिवूय स्टॉप जाल्लेली सड्या वरसून वयताली आनी आतां गणेश चतुर्थी येता आमचे चडांत चड मुर्मुगांवचे लोक जे आसा ते आमचे मालवणचे आमचे वेंगुर्ल्याचे आमचे बाकीचे स्टेटींचे जे सेटल जाले सो ही बसी ती चालू आसूंक जाय सो हांव मागता त्याच प्रमाणे आमकां एक सकाळची बस सडा टू पेंजीम इन द मॉर्निंग 6:30 जाय पडटली कित्याक थंयसर आमच्या लोकांक वयपाक खूब त्रास जाता त्याच प्रमाणे वास्को टू शिरोडा एक बस जाय ही फक्त आमच्या आयुर्वेदीक कॉलेजीक लागून भुरगीं जी आसा ती 8 वयता आनी तशीच परत येवपाक 4:30 थंयसून जाय ही आयुर्वेदीक कॉलेजीक भुरग्यांक खूब त्रास जाता सो ही एक आमकां बस जाय त्याच प्रमाणे हांव परत एकदां Speaker sir, I must appreciate the effort of our Honorable Minister for Transport with regards to the development in public transport service through Kadamba Transport Corporation Limited. Introduction of electric bus has given a much needed comfort zone for the people of Goa and also to the environment. Tejat Upran, I would like to appreciate the on demand on 31. Appreciate the Honorable Minister for Panchayat for making the provision in current budget for the government to shortly provide the online service of house tax collection, trade tax collection, water, electric and NOC. Yes. Also appreciate, congratulate Honorable Minister for bringing up the new industrial policy. Thank you, sir. Yes. तुम्ही पळयतात GNH.